कुंकळाची पंच बसल्या तिचे वेगवेगळे विषय असतात ते भुरगे विचारतात बाबा रोजगाराचे कितें आणि पयलीं मी सांगलेलें आसा की सरकार जर रोजगार दिवंक शकना तर सरकाराची आमकां गरज ना। आयज सरकाराची जबाबदारी आसा की सरकारी नोकरी तयार करपाक जाय। साहेब मुख्यमंत्री आसतना आमी 12,000 नोकऱ्यो तयार करून आमी आमच्या भुरग्यांक वाटपाचो आमी गोंयभर आमी प्रयत्न आमी केलो। आज मुख्यमंत्र्यांनी पयली विनंती केल्या की आमकां इतले नोकऱ्यो प्रत्येक मतदारसंघात दिवपाची गरज आसा आणि आमी ते करता। इलेक्शनाक 2.5 वर्सां उरल्या, इलेक्शनाक जेन्ना 2.5 वर्सां उरल्या तेन्ना एक करून आमी हे रोजगाराचे संधी भुरग्यांक तयार करपाक प्रत्येक डिपार्टमेंट वायज आमकां करपाची गरज आसा। हे रोजगार करपाकूच जाय, रोजगार दिवपाची गरज आसा सरकार। जर सरकार यश गावना ना फुडल्या 2.5 वर्सांत रोजगार दिवपाक तर हांव तुमकां सांगता की बदल घडया। हे सरकारान रोजगार दिवंक जाय। 20-22 हजार सरकारी नोकरीच्यो संधी भुरग्यांक दिवपाची गरज आसा। प्रत्येक मतदारसंघात मिनिमम 1000 भुरगे तरी लावपाची गरज आसा आणि सरकारान ते प्रयत्न करचे पडटले त्या दिशेन काम करपाक। म्हाका बी धडपडचे पडटले ते काम करपाक। म्हाका बी धडपडून आमचे शिकलेले जे बेरोजगार भुरगे आहा या बेरोजगार भुरग्यांक योग्य तरेचे रोजगार दिवपाचे काम आमचे सरकारान करपाचे प्रयत्न आमी करूंक जाय।